26 सगळीं आमी एकठांय जावया पान 13 A26 पेज 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया, दारोडांतूं कोडो दोनया, जिवितांतूं सरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, दारोडांतूं कोडो दोनया, जिवितांतूं सरू दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनीक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया, सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच पार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात वा प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयच्या मिसाचे इतिहास हांव भेटयलां एरिको फेर्नांडीस हाच्या सासणीक थारोवणा पासत मागूंक. तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता. बेर्नादेत दाखुना, स्विटी फाल्कांव, मार्गरेट विएगस आनी पयलो वाडदीस समरपता जायल फेर्नांडीस. तेच परी व्हडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. मागदालेना फेर्नांडीस, कार्मेलिना रॉड्रिगीज, एजिडियो दे आल्मेडा, सेलिना दे आल्मेडा, जनवारो पिशेत, आंतोनेता रॉड्रिगीज, मतायस मिनेझीस, रेमेजो फेर्नांडीस, जॉन फेर्नांडीस आनी कायतानो फेर्नांडीस. आयच्या दिसा आनीक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांच्याय पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेंत कश्टवतात, जावं हॉस्पिटलांनी वो घरा लागीं. जायतीं जाणां टेस्टाक वेचीं आसात, ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करून तांच्याय पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां
आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिवूं म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो कासकी गरजो इंतेसावां देवा फुड्यान घालात. सर्वेस्परा, तुज्या सेवकाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी दोयाळेन तुजे कृपेची देणी तूं तांचे थंय ओदीक ओदीक वाडय. अशें बोरवाशान भावार्थान आनी प्रिती मोगान हुरबेवून सावून तुज्यो आज्ञा सदांच ती रासणान पाडूंक ती जागृत आसूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो कोटलो पर्वताच्या कानार पडटा तसो मांड आनी दोंगोर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतानो, सर्वेस्पराची फिर्याद आयकात. प्रितुमेच्या बुन्यादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आडवाड विवाड करता. म्हजे पोरजे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिर्यामाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलो आनी सर्गीच्या देवा मुखार कसो सर पडटलो? ताचे मुखार हांव घेवन वेतलो वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक. हजाराचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे वाल केले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक वोपून दिवन म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडीचे फोळ भेटोवं? मनशां, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दोया मोया दाखय आनी देवा कोडे काल्तिकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो कोरार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीट करून वेता. देखून मोळप ताचें नितीवंतपण परगोडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाका. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुतोवता आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीचे करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका कोरीन सोडटाय. तुजे फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेच्यो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia.
तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करून नाकात. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Serve spor tuमचे सोवे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्याचो आसू. Mateva por moneshu वर्तमान, मोहिमा तुका सोम्या. धर्मशास्त्रा आनी फरिजेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हणलें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. तांणी अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी संस्कृती ती एक खुणा सोदता खंय, पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणगे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माशेच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धोरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. पळयात, जोनासा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. दोखिणीची राणी प्रितुमेचे शिमेर तावन सालोमाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडटेच्या दिसा हे संस्थी बरोबर उबी रावतली, तशेंच तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सलोमामा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. सोम्याचें शुवर्तमान, वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, आयची दोनूय वाचपां आमकां जेजूचेर भावार्थ थिरावंक आनी दिसान दीस आमी भावार्थान वाडूंक आमकां आमंत्रण करता. आयचें पयलें वाचप आमी मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आतां इस्रायल पोरजा जेन्ना ती आपलें जिवीत जियेताली, त्यो रिलिजियस प्रॅक्टिसीस ज्यो आसल्यो, जावं बोलयो दिवपाच्यो, सॅक्रिफायसीस करपाच्यो, ते बरे भाशेन ती पाळटाली. पूण ती प्रमाणीकपणान जिवंक विसरताली. जावं घडये गरीब लोक आसलो तांकां धुमाळो दिताली. आनीक व्हडलें पातक म्हणल्यार ती देवाक अविस्वाशी जाताली. देव तांकां सदांच विस्वाशी रावलो, जायते बरेपणान भरली, तरी ती अविस्वाशी देवाक जातात. आनी ह्या पासत आयच्या वाचपांत आमी आयकलां, देव तांकां उगडास करता जी बरेपणां ताणें तांकां फावो केल्यात. जेन्ना ती इजिप्तांत आसली, तांकां इजिप्तांतली ताणें सोडयली. तांकां अरोण्यांत सगळें दिलें, मान्ना दिलो, उदक दिलें. तशें जायते प्रवादी धाडले तांचें जिवीत सुदारूंक, तांचें जिवीत निटायेर घालूंक. आनी इतलें बरें करूंक लेगीत आयज देव तांकां म्हणटा, पोरजे म्हजे, हांवें कितें म्हूण तुमकां केलां, कितें वायट हांवें तुमकां केलां, कसली दूख हांवें तुमकां दिल्या, जबाब दी. आनी तेन्ना इस्रायल पोरजा चिंतता, देवाक आमी कितें दिवया? आमी जायते मेंढरे दिवया, जायतें तेल दिवया, वो जायत्यो होम बोलयो आमी देवाक भेटोवया, ते देवाक मानतल्यो काय, अशें ती चिंततात. आनी ह्या वेळार मिकायस प्रवादी तांकां सांगता, ह्यो भायल्यो धोबाजो जो आसा तो देवाक मानना. ज्यो सॅक्रिफायसीस तुमी भेटोवंक सोदतात ते देवाक मानना. पूण देवाक मानवता तें कितें तें आयच्या पयल्या वाचपान देवूच आमकां सांगता. 3 वस्तू सांगता. पयलें, प्रमाणीकपणान जिवंक.
दुसरें दोया मोया दुसरें सवें दाखोवंक आनी तिसरें देवा कडेन खालतीकायेन जिवंक. शिव वर्तमानान जेजूय म्हणटा आपणाक तुमच्यो बोलयो नाकात पूण तुमची दया जाय. पूण ह्यो बोलयो ल्हान ल्हान बोलयो ते देवाक गरजेच्यो न्हय पूण ते आमकां गरजेच्यो. म्हणजे आमी मिसान वांटो घेता, रितीरान वांटो घेता, तेर्सान वांटो घेता, ते आमकां गरजेच्यो कित्याक तातूंतल्यान आमकां कुरपा फावो जाता. आनी ह्यो 3 गरजो देवाच्यो प्रामाणीकपणान जिवंक, दया मोया दुसरें सवें दाखोवंक आनी देवा सवें खालतीकायेन जिवंक आमकां आदार फावो करता. पूण जेन्ना आमी कुरपा ओगडायता जावं वायट करून, दुसऱ्याचें वायट उलोवन, दुसऱ्यांक वायट करून, तेन्ना आमी ही कुरपा ओगडायता आनी देवाचे खुशे प्रमाणे जिवंक आमी विसरता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितान नियाळ करची गरज आमी देवाक कितले वळखता, कितलो खोल संबोवन आमी जेजू सवें बांदला काय. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकलां फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजू लागीं येतात आनी खुणां मागतात. आतां ह्या शिव वर्तमाना पयलीं तर शिव वर्तमान वाचल्यार जेजू एका देंवसार बसलेल्या कुड्या मोन्या बेऱ्याक बरो करता. लोक म्हणटा, लोक तोटाक जाता आनी म्हणटा हो मेसायस काय जो आमकां बासायलेलो, जो येवचो आसा तो होच काय. पूण हे धर्मशास्त्री आनी फारिजीव आसा ते म्हणटात हो देंवसार काडटा कोणाचे पदवेन, बेल्जेबुलाचे पदवेन. तर ते ताका नाकारतात, ते ताची पदवी नाकारतात जेजूची. आनी आयज ते येतात आनी खुणां मागतात. आतां खुणां मागचें मन तांचे भावार्थान वाडूंक न्हय, त्या घडये भावार्थान जेजू लागीं येवंक ना, पूण जेजूक ट्रॅप करूंक आयल्यात, ताका फसोवंक आयल्यात, ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक आयल्यात. आमच्या जिवितान आमी पळयल्यार आमकां ह्यो दुसऱ्यो वस्तू गरजेच्यो, जावं तीर्स जावं रितीरां, आमकां त्यो गरजेच्यो. पूण त्या व्हड आमकां देव सांगता प्रामाणीकपणान जिवंक, नितीन जिवंक, स्वतान जिवंक, जाता तितलें बरें करूंक, दुसऱ्या सवेन दया मया दाखोवंक. आमकां जायत्यो दयाळ करणयो दिल्ल्यो आसात पवित्र सभेन, त्यो पाळूंक आनी तशेंच खालतीकायेन आमचें जिवीत जिवंक. उपरांत जेजू शिव वर्तमानांत म्हणटा जोनास प्रवाद्यान फकत धाकटुलें प्रवचन केलें, फकत 40 दीस उरल्यात निनिवेचो भस्म जातलो आनी निनिवेचो लोक आपलें जिवीत बदलता. थंयच कांयच मिलाग्रे नात, तरी आसतना तो लोक जिवीत बदलता. जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो, आपलें मुण्यारपण ताणें सुरू केलें, ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्यो आनी मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 9-20 वरांत आमकां जायत्यो मिलाग्री मेळटात. तरी आसतना ते विसरतात हो धाडलेलो देवाचो सेवक, हो मेसियास जो येवचो आसलो, आनी ताचेर भावार्थ येवंक ते विसरतात. आमी आमच्या जिवितान देवान जेजून आमकां आपली कूड आनी रगत भेटयलेली आसा, सदांच मिसाचे भेटेन. हो संस्कार आमकां समारंभूंक फावो केल्लो आसा आनी कितलें व्हडलें भाग आमकां हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन देवा जेजूची कृपा आमकां घेवंक. तर आमी आमकांच विचार करुया, दिसा दिसपटी आमी मिसान वांटो घेता, आमी जेजूच्या मोगान कितले वाडल्यात, कितलो भावार्थ आमकां आसा. त्याच्या दिसा आमी नियाळ करुया आनी देवाचे खुशे प्रमाणे म्हणजे प्रामाणीकपणान दुसऱ्या सवें दया मया दाखोवन आनी देवा सवें खालतीकायेन चलून आमचें जिवीत सारूंक आमी प्रयत्न करुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया सी 14 देणी आमची
पान 34 C14 पेज 34. देणी आमची भेटून आटा, आमची काळजां हातून घालता, आमची मोना तू कोलबिता, स्वीकार करून प्रार्थून मागता. मोवा उडो आलताराटा, नाका चोरोस समोर बिता, आमचे सुखदूत चोर भेटोयता, मादुर्गे मूळ विनोद करता. आमचो हुंडो अवगतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भयणी भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी बोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, नेम कायद्याक खाल भेटयलोल्यो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयल्यो. तुजी भक्ती करतल्या सेवकांचें बलिदान मानून घे, आनी जशें आबेलाच्या दानाचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां जण एकल्यान तुज्या वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर, आनी ती सोमेस्ताचे सरवंडेक फायद्याची जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची खाड जावं बारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सरवंडार आनी तारोक जावंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवारी तावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्टा मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर जैत वेलें आनी पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी सोमेस सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पर देव, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना स्वर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. Hosanna, सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ सोम्या तुझे मनावी समोर आणि तू तुझे बरोबर जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या परवशान ओतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां तळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या ओतम्या सव्यास कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकू तोर मातुलोय आनी म्हज्या ओतम्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरान रगत आमकां सासणाची. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D301 मोगाट जेजू यो तू यो पान 60 आणि 4. D31 पेज 64. मोगाट जेजू यो तू यो बाबा भयणी भेटूक यो काळजाक आमच्या रावूक यो आमचे बोलूक यो गोठाय तुजी दी तुदी उजवड आमकां तुजी सोदोस तुजो आमकां दी फावोर
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, दयेन तुजे पोरजेचो आदार जा. सर्गेच्या गुटांनी तुवें तिका बोरले तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फावो कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, कालच्या दिसा आमच्या गांवची MLA जेनिफर मोन्सेरात देवा आदीन जाल्या. तिचे पासत 3:30 हांगासर मीस आसतलें, इतराचें मीस. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या आसूं. आनीक सूर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शिव वर्तमान पुरगट करात. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिगेलीक. सामिगेल महाबळव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोनकी दिव म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या खुरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक येमकोणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोड पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. सांगातान चलुया. F18 पान 9 आणि 4. F18 पेज 94. देवा सगळी आमी बोलूया. एकाच सेवाची सेवा आमी करूया. आता खातीरू सांगातान चलुया. एका मनात सगळी मोगान आमी जिवुया. एकाच दुनिया देवा सगळी आमी वचुया. एकाच सेवाची सेवा आमी करूया.